सी टायम एंड अगेन आम्ही सांगत आसा की दिस इज द मोस्ट करप्ट बीजेपी गव्हर्नमेंट आणि हाज्या पयलीं आमी पळयलां की तांचे खुद आमदार एलिगेशन करताले जेन्ना PWDचो स्कॅम जालो तेन्ना हांच्या आमदारानूच सांगिल्लें की पयशे घेवन जॉब विकता म्हणून. आज हांच्याच 2022च्या कॅन्डिडेटान म्हणजे ताजी बायल जी राविल्ली ताणें सांगलां की हे मंत्री सगळे पयशे घेवन कामां करता. आतां हाजेर खरी FIR रजिस्टर जावपाक जाय कित्याक पयशे ब्रायब दिता तोय इक्वली रिस्पॉन्सिबल आणि तो आदलो मंत्री मरे सो ताका खबर ना की ब्रायब दिवप इज अ क्रायम. सो आय थिंक पांडुरंग मडकयकरान नांव घेवन सांगपाक जाय खंयच्या मंत्र्याक 20 लाख दिल्ले खंयच्या कामांक दिल्ले. ही हॅज टू कम ओपन. कित्याक जे आज गोंयकार बाबडे हे बीजेपीचे सरकार आमी पळयलें की कॅश फॉर जॉब स्कॅम कशे पयशे घेवन जॉब विकले. आज प्रत्येक गोष्टीन आज करप्शन आसा. तूं आज एवरी सेक्टर हेल्थ आसूं तुजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं तूं आज सादें लायटी कनेक्शन घेवपाक गेल्यार तुका आज ते पयशे दिवपाक जाय. उदकाचें कनेक्शन घेवपाक गेलो पयशे दिवपाक जाय. तूं सादो GMCन गेलो थंय सुद्दां तुका फावर मारचें पडटा. ही आज परिस्थिती जाल्ली आसा आज गोंयांत. आणि पांडुरंग मडकयकर जो बीजेपीचो एक्स मंत्री जो सांगता की आपूण 20 लाख रुपये दिले काम करपाक म्हाका दिसता ओपन येवपाक जाय आणि हाजेर खरें म्हणल्यार FIR रजिस्टर जावपाक जाय. कित्याक ही हॅज सेड की आपूण 20 लाख दिले. ताका व्हरा आनी काडा कोण मंत्री तो. ह्या खंयच्या मंत्र्यान पयशे घेतले खंयचो मंत्री हातून इन्वॉल्व आसा खंयच्या कामांक घेतले हे जनते मुखार येवपाक जाय. कित्याक आज बीजेपीन सामान्य बारीक जनतेचेर इतलो दबाव घातला की प्रत्येक मनीस भिता उलोवपाक. जर तर हो सांगता आपूण पयशे दिला हाका पयलीं भितर घेवन कस्टडीन घेवन हाजेर केसी जावपाक जाय. अंडर BNS एक्ट जे आसा ताजे अंडर ताजेर कारवाई करा मरे. आणि म्हाका दिसता पांडुरंग मडकयकर जे उलयला ते सत्य आसा. आज प्रत्येक मंत्री प्रत्येक मिनिस्टर आज पयशे खावपाक उठला. हे बीजेपीच्या राज्यात तांकां फक्त पयशे जाय. तांकां लोकांचे पडलेले ना लोकांच्या वेलफेअराचे पडलेले ना स्टेटीचे वेलफेअराचे पडलेले ना. सादो जे बीजेपीची जी धोरण आशिल्लें हिंदुत्व वाचोवपाचें ते आमी हांगा काप्रेश्वर देवस्थाना कडेन पळयलें की कशा पद्दतीन तांणी देवाकूच उबारून व्हेलो मरे. कापून कटर घेवन देवाकूच उबारून व्हेलो. सो थंय हांचें फेक हिंदुत्व खंय गेलें. म्हाका दिसता जे पांडुरंग मडकयकरान जो स्टेटमेंट केला वो इट्स अ फॅक्ट दॅट प्रत्येक मंत्री आज पयशे खाता आणि म्हाका दिसता हें उघड जावपाक जाय.